Hello and welcome to Prudent News. First, a look at the headlines. CEC begins inspection of mines in Goa, visits mines in North Goa. Harish Melwani decides to approach the Supreme Court demanding restarting of his legal mines. Congress will request the centre to resume legal mining in Goa. Not interested in forming government if BJP-led government falls, says Subhash Shirodkar. How the mining PIL can be a public interest litigation when mining dependents were not taken into confidence before approaching the Supreme Court, questions Pramod Sawant. Alleges that environmentalists want to disturb the BJP government. ITUC files intervention petition in the Supreme Court with Goa Mining Labour Welfare Union to hold mass meeting of mining dependents in Bicholi. And Youth Champions League banks on passion for football as 20 cities vie India's first football league for youngsters. Stand up for football, sings Remo. And now the news in detail. Central Empowered Committee appointed by the Supreme Court inspected mines in North Goa on Monday. The inspection was done amid strict security. They verified various documents of some mines and asked the mine owners to meet the committee with more documents. On Tuesday, the team will visit mines in South Goa. Meanwhile, HL Naturmal Mining Company has decided to approach the Supreme Court demanding resumption of their mines, claiming that all their operations are legal. After a meeting with the Chief Secretary B. Vijayan in Porvorim, the Central Empowered Committee inspected mines from North Goa. They were accompanied by environmentalist Claude Alvarez and Mines Department officials. Initially, they inspected Rajaram Bandekar mines at Shirgaon and then Seza mines from Bicholi. They inspected mines in Pisulle late in the evening. Sources confirmed that some anti-mining activists tried to give input to the CEC. CEC said they will bank upon independent assessment. They will strictly check documents and encroachments by mines company. They called some mine owners with their documents at Circuit House. CEC to inspect mines from Dabal Ponda and Sange Taluka. Harish Melwani, CEO of HL Naturmal Company, has decided to approach the Supreme Court on Tuesday. He claims that his mines have all the relevant documents and they are functioning in the ambit of law. He wants to petition the court demanding restoration of his mining activities. Reporter Mahesh Kadi with Budhay Parab for Prudent. Goa Pradesh Congress Committee has decided to request the centre to resume legal mining in Goa. Party convention of the Congress is scheduled for Tuesday. GPCC President Subhash Shirodkar informed that even if Parrikar-led government stumbles, Congress will not form government in Goa. Word was afloat on Monday that 8 MLAs of the BJP want to split from the party. GPCC and CLP will meet Congress High Command on mining issue in Delhi. Subhash Shirodkar asserted the need to resume legal mining in the state. Shirodkar blatantly said that Congress will reply to all the illegal mining allegations at an appropriate time. CLP लीडराचे माध्यमातल्यान वेगळे वतले, प्रतिषेधक माध्यमातल्यान वेगळे वतले किंवा एखादी कंबाईन असू शकता. तर मुखाल्ले एक काही दिसां कळटले कशें कितें म्हणटा तें. पूण नक्कीच हो विशय दिल्लीच्या आमच्या श्रेष्ठींक खबर आसा, पूण तरी आसतना परत याद करून दिवप, परत ताचो पाठपुराव करप ही आमची जबाबदारी जावन आसा. नाही पळय हांवें एकदां म्हटिल्लें हांवें की ह्या विशया संबंदी आरोप प्रत्यारोप करपाक म्हजो स्वभाव ना आनी त्यामुळे हांव परत त्या विशया कडेन वचचें ना. हातूंतल्यान एक सिल्वर लायनींग म्हटल्यार कितें, कायदेशीर जे आसा तें सुरू जावंक जाय, लोकांक आदार मेळूंक जाय. आरोपाक जेन्ना वेळ येता तेन्ना उत्तर दितलें. Shirodkar stated that Congress will not take initiative to form the government if the BJP-led government stumbles on mining issues. आमी त्या संबंधी कांय विचार करूं ना, कारण जनादेश तांकां मेळिल्लो आसा तांणी चलोवन बरे पद्दतीन. आमी ताजी
चिंता सुद्दां करना आनी चवकशी सुद्दां करिनात. तूं सरकार पडटा आनी सरकार वाचता समज म्हाजे कडेन कांय उलयनाका. वी आर नॉट इंटरेस्टेड. Very specifically, we are not interested. Congress Party convention will be held on Tuesday in Panji. Issues on mining and strengthening of the party will be taken up at the convention. ह्या कन्व्हेन्शनाच्या निमित्तान श्री जगमीत सिंग ब्रार आमचे सेक्रेटरी आनीक सुधाकर रेड्डी हे दोगूय आज येतात. इश्यूज एक म्हटल्यार की पक्षाची बांदावळ परत आनी जोरान मुखार वचपाक आसा म्हणून. त्याच बरोबर आमची UPA सरकार त्या सरकारान फाटले 2-3 म्हयन्यात जे अत्यंत अशें म्हणून की स्वागत करपा सारके अशे निर्णय घेतिल्ले आसात. उदाहरणार्थ FDIचो विशय, त्या बरोबरच काही रिफॉर्म. तर ह्या संबंधीची माहिती आमच्या कार्यकर्त्यांक मेळची. Senior reporter Laukik Shilkar with video journalist Devendra Gaonkar for Prudent. BJP MLA Pramod Sawant has questioned environmentalists on their PIL in the Supreme Court. He said that the petition cannot be called as public interest litigation as people dependent on mining were not taken into confidence before filing it. He also alleged that environmentalists want to disturb the present BJP government by not allowing restarting of mining operations. स्वतः हे पर्यावरणवादी आसा पळय न्ही, हेंच्यांनी ह्या मायनिंग बेल्टात भोवून पळोवचें थंयसरली परिस्थिती कितें आसा ती. आनी जर थंयसरले जे परिणाम पर्यावरणाचेर जे परिणाम जाता आसत ते डायरेक्टली आमच्या लोकांचेर आमच्या परिणाम जाता आसत जाल्यार आमचे लोक फेस करपाकय तयारी आसा. नो डावट हेजो जर इन लॉंग रन इफेक्ट जातलो आसत जाल्यार तो खूब मागीर बाकीच्या लोकांचेर जातलो, बट पयलीं थंयसल्या लोकांचेर जातलो. बट तेचे लोक फेस करता आनी लोकांची फेस करपाची तयारी आसा. थंयसर रावन सुद्दां त्या पर्यावरण रावन सुद्दां लोकांनी कोणीच आज पर्यंत मायनिंग एक्टिविटी नाका अशें म्हणूंक ना. पर्यावरणवाद्यांचो मेन मुद्दो आसा की तुमचो वाठार वाचचो म्हूण ते झगडटात आनी तुमीच तांचे बरोबर रावना. आमचो वाठार वाचचो म्हणून हे जर तेंची परिस्थिती आसत जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी सिटीन रावचें आनी तेंच्या मुळात येवन थंय रावचें. तर म्हाजें जाल्यार म्हणणें तेंच्यांनी थंय रावचें घर बांदून. कारण आमी ज्या जाग्यार रावता थंय रावन पळोवचें, तांकां रावल्या उपरांत कळटलें. आनी वाचोवपाक जाय आसत पर्यावरण जर थंयसलें वाचूंक जाय जाल्यार थंयसलो मनीस पयलीं जगूंक जाय. तुम्ही पर्यावरणवाद्यांनी फायल केल्ल्या पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशनाक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन मानना? बिलकुल ना. म्हाजें जाल्यार म्हणणें आसा कारण पब्लीक जर आसत जाल्यार थंय रावता तो पब्लीक आसा. कारण शेवटी ज्या बेल्टात रावता त्या लोकांचो विचार विश्वासान घेवपाक जाय आसले. त्या लोकांक कोणी विश्वासान घेतले काय कितें पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन फायल करता. तांचो मेन आर्ग्युमेंट आसा तो म्हळ्यार हें सगळें जें प्रकरण आसा तें हातभायर गेलें, खूब व्हडलें जालें आनी लोकय ते ओग्गी रावन पळयत रावले. म्हाजें एकच म्हणणें आसा की पर्यावरण हें हाताभायर गेलें म्हणून केन्ना कळ्ळें. जेन्ना खरें हाताभायर गेल्लें तेन्ना कित्याक करूंक ना. कारण जी मायनिंगाक बूम येयल्ली ती तर फाटल्या 1.5-2 वर्सां पयलीं येयल्ली. फाटल्या 4 ते 5 वर्सां जी मायनिंगाक खरी बूम आसली तेन्ना कित्याक करूंक ना आनी आतांच कित्याक केलें. हाज्या फाटल्यान वेगळो इंट्रस्ट आसा. जर करपाचें खरें म्हटल्यार इंट्रस्ट ह्या म्हाका दिसता तांकां आतां खंय तरी ह्या गव्हर्मेंटाक इंटरप्ट करपाचें आशिल्लें. तो गव्हर्मेंटाक खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाक जाय आशिल्लें म्हणून हें केलां. It's time for a short break. Stay tuned.